सो आमी न्ही आतां टिफिना व्हरपा खातीर पुलाव करता पुलावचो बेश्टो सादो सिंपल शीत मम्मीन ऑलरेडी केले सो हांवें म्हणलें नाका आमकां शीत आनी कितें रोस बी सो तेजे खातीर आमी हें करता बेश्टो पुलाव ब्रेकफास्ट घालते वागड्या आता 2 मिनटां काम खाणे जल भाजी न्ही आमी डायरेक्ट सगळे वागडतात सो हे जालें मस्त अशें तिखी पानां घालपाक आमी विसरली ती आतां घालता आणि ती पेस्ट हितून घालू करेले पेस्ट करून घेऊया आणि इल्ली घालूया चालेल करते दौरी मॅगी मसाला करू शीत घालू इट्स टाइम टू ॲड राईस करून दवरला म्हणून मम्मीन करून दवरलेलो सो नाव इट्स टाइम टू ॲड इन दॅट मिश्रण गॅस बारीक मस्त रेडी पुलाव रेडी जालो आमचो वाव चल आता आमी ह्यो टिफिनान व्हरतली हाय हॅलो गाईज कशी आहात तुम्ही सगळी जण हय आता आम्ही घराकडे नेली हय देवा दिवो लायलो आणि आम्ही शूट करपाक बसले मावशी बी येयला आमगे आणि तर न्ही आमी आयज कामाच्यान येता आसतना गुलाम जामून घेवन येयल्ली बिकॉज आमकां ते खूब आवडटा त्या खातीर सो हा असं तुझ्या यम्मी यम्मी आमचे फेवरेट गुलाबजामून हय अशे गोड बी आतां आमचे चड जाला खावप गोड तेलाचे वाव सो आमी ते आतां खाता आनी मागीर पळोवया आयज काय आमी रेसिपी हे करपा तुका दिवं जाय हातीन सांग सो आज आमी रेसिपी काय चिंतूच ना करतली गो म्हणून हय अशें घरा कडेन जायना न्हू घरा कडेन जाता बट तितले गोड गोल जायना गोलूय जायना आनी भायली मातशी टेस्ट वेगळी आसता न्हू हय आनी आमी करता पूण इतके आमी खावया न्हू आसूं मागीर परत खावप ना गुलाब जामून आनी आमी हे बीन हाडलेले आमे मँगोज सो आतां आमी चिंत्ताली मँगो ज्यूस बी कितें करुया काय म्हणून केलो बीन जाल्यार तुमकां शुवर दाखयता हय जाय दी हय मला सांग पडले मम्मी बी टी व्ही पळोवपाक बसला आनी आमी आवाज बारीक केला आनी मम्मी आमकां पळयता केन्ना आमगेलें उलोवप जातलें आनी आपूण टी व्ही पळयतल्यो हय आतां मँगो ज्यूस पळोवया करपाक किलो जाय तुमकां दाखयता चला चलात तर मागीर मेळुया तो आमगे हो एक आसा हय बुकी हय तो वयता तो रावना
सो किचनान हे मावशीन खंय वडा हाडलेले सो ती आमकां हे खाया म्हणटा सो वडा खाता आनी मागीर आमी ज्यूस करतली. खंय गो वडा हाडल्या. तर गाईस आता आमी हे पळय वडा खाता. मावशीन हाडलेले ते मस्त आसा आनी पाव बी आमी खावूच ना, फक्त वडाच खालो. वडा बरो लागता विथआउट पाव, हे दाट हेजे आसता ते मातशे. आनी सांगपाचें म्हणल्यार हांव आतां हे वॉयस ओवर करता बिकॉज आमगेली टीव्ही हे शूट करता आसतना टीव्ही चालू आशिल्ली आनी म्युजीक बी ऑन आसलेली. ते मागीर कॉपीरायट बी येत जाल्यार ते खातीर वॉयस ओवर करचें पडलो. जे आमी उलयल्ले ते सगळे वेस्टशे. आतां हे पळय वॉयस ओवर करता आनी हे आमी आतां वडा खावन मागीर हें करतली, कितें तें मँगो ज्यूस आमगेलो दाखयता तुमकां मागीर करता तेन्ना. सो आतां मम्मीन जेवपा खातीर करता तांबडी कडी. तांबडी कडी. हय वेज जेवपा बेजार येता न्हू आमगे आयज हय वेज न्हू, सो आमी आयज तांबडी कडी करपाची चिंतला. हय आनी तेजे मुखार आमी करतली मँगो ज्यूस. उदोळच्या म्हणटा आमी करूच ना अजून, आतां एन फुडें करतली. आतां तेजे पयलीं मम्मीक मुड्डो करता मागीर खरो आमचें काम कर. सो मम्मीक मुड्डो करून, मुड्डो न्ही कडी, ती सोलांची कडी. कितें मिरची धाडटा. यो बरें तांबडी कडी बरी जेवन पिवप आसता आनी हींग भरपूर घातलेलें आवडटा म्हाका बी आमकां. सोलां ती हें ना जावना न्हू आगळ. हींग मातसो परत घाल पळोवया. आमी जेवना जाल्यार सुद्दां बेश्टो पितली आं. आनी कोथमीर असो तांबडोच जावं म्हाका दिसता ही सोलां बरी न्हू. काय थोड्या वेळान बी कलर येतलो खबर ना. हांवें हितून आनी 2 सोलां घातलीं कलर येयना म्हणून. आतां तरी मातसो येयलो, उदय सामकें धवे जाय दिसतालें. ती सोलां दिसता पयलुची. पळय आतां तितून हालून आमी इल्ली कोथमीर घातली आनी कोथमीर घालतकीर मातसो टेस्ट चड बरो जाता. हय आतां मम्मी बी खंय जेवता, आमी जेवतली मागीर मँगो ज्यूस बी करून. जेवली जाल्यार जेवली पूण बेश्टो तरी हो पितली. मस्त लागता. सो फायनली आतां आमी हें करता कडी बी उदय बी हें केली. आतां आमी ज्यूस करून पितली. पळय हे ते आंबे उदक आमी हाडलेले ते, सो आमी चड करून एकूच आंब्याची करता. एकूच आंबा पुरो न्हू. दवरे धुवून घेतलो. लोकांगे ज्यूस बी करून येन्ना म्हणल्यार पिली आसतली. आमी लेट करता. आमी हाडून खाल्ले बट ज्यूस करपाक आमी शूटूय केन्नाय करूच ना. तासचें पडटलें काय सोडून घेता न्हू. सोडुया ना. हय सोड. चालूच पळयता कशी लागता ती. अशें एक करपाक म्हणून मज्जा येता. त्यात घालतलें बी अशें करता.
आमी न्हू हे वीक खूब एक्सायटेड आसा. मिन्स हो वीक ऑलरेडी सोंपपाकूच येयलो. मागीर तुमकां कळटलें फाल्यांच्या व्लॉगान. आसतलीच न्हू एक्सायटेड इफ सपोज. फाल्यां कळटली तुमकां मागीर फाल्यांच्या व्लॉगान. काय ना आवडलें अशें हय अशें तशें स्टील बेश्टे आसतात न्ही ते एक मजा कशी एक्सायटमेंट. ते दिसा ते जे सांग फेस दाखयतात ना. हे कागद कितें करतले. सो हे आंबे न्ही टेस्ट करून पयलें मम्मी म्हणटाली होती खूब गोड आहा म्हणून तितून आमी साखर घालना. साखर आमी इल्लीच हाफ स्पून बेश्टे इल्लेशें. आनी हे पळय इतलेंच जालें तें. इतलेंच आसूं न्ही. दूध तापलेलें आसा. ना थंडूच आसूं न्ही. आसूं तें सकाळचे कामाचे आमी लेट घरा पावता आनी बेजार येता मागीर. वतलें वतलें पुरो पुरो पुरो. चड दिसता आमी दोगांच होते ते मम्मीन बेदामच खाल्लो. सोबत जालो. एकल्या कडेन मिक्सर जायना ते कुत्र्या आमगेल्या कडेन गेला गो पिटू आमच्या पिटूक. सो मस्त दिसता. मम्मी इल्लो दवरी खंय. पळय पिता आमी. बरें जालां आनी जेवपा नाका. हय हय खरेंच आयस्क्रीम कशी लागता. आयस्क्रीम आनी घातलेली जाल्यार आनी बरो लागता आशिल्लो. आमी जेवपा ना गे हांव. आमकां फक्त मुड्ड दवरी. कडी चला पिता आतां आमी. मस्त.